साम पावलान कोरिंदरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. तशें आसता भावानो, आत्मीक मनशा लागीं उलयले बरे तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्याच थळार रावन बाळशा लागीं उलयले बरे म्हाका उलयजय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, भागार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातरलें. आतां जाल्यारी तितले त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनी तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मोसर आनी झगडी आसा सर तुमी आनीकी रक्ता मासाचे मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हूण जालें न्हय. जेदवा एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोलोसो म्हणटा, तेदवा तुमी आनीकी मनशा सैमा प्रमाणे जियेतात म्हूण जालें न्हय. देवाचे उतार हे. सांज प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. आयतारा फांत्या फारार उजवाडचे आदी मागदलाची मोरी फोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयली तिने पळयली. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावनासल्या शिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली, सोम्यांक फोंडांतलो खाडन व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव. हेने मोरी फोंडा भायर रावन रडताली. रडत तिने भागवून फोंडा भितर थिळण पळयतना धवे नेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयांकडे बसून आसलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, भाये तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्यांक तांणी खाडन व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतले म्हणून ती फाटी घुंवतना जेजू थंय उबो आसलोलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका खाडन व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, राब्बोनी, जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धਰਨ रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशी सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशी वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्यांक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतार हे.